मडगाव रवींद्र भवनातल्या नव्यान दुरुस्त केल्ल्या ब्लॅक बॉक्स आणि पायत यात्री सभाघराचे उक्तावण मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जाले। हे वेळार कला आणि संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार, पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत आणि हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। रवींद्र भवनाच्या दुरुस्ते खातीर लागीं 2 कोटी रुपया खर्च केल्यात। तशेंच रवींद्र भवनातल्या एनेक्स इमारतीचे नूतनीकरण कामूय हातांत घेतलां। हे काम बेगीनूच पुराय जातले अशें मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। आज आम्ही फास्ट ट्रॅक रिपेरेशन जे दवरलेले पळय ते आमचे नवीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत आसा, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर आसा, तांच्यांनी स्वतः सुपरवायज केले आनी अप्रॉक्सिमेटली 2 crores ऑफ रुपीज स्पेंड करून पुराय रिनोवेशन रवींद्र भवन मडगांवांतलें केलां। एनेक्स बिल्डींग तर म्हाका दिसता खूब वर्सां जालीं, आतां कंप्लिटली हांव पळयता तर ह्या 8-10 वर्सांक हांवें ती उबी जाल्ली पळोवंक ही बिल्डिंग आम्ही रिपेअर करपाक घेतला सो दॅट ती पूर्ण म्हणजे रवींद्र भवन मडगांव आनी एनेक्स बिल्डिंग हे दोन्ही उपयोगात येतले सो दॅट लोक ताचो खूब बरो उपयोग हो दोन्ही आर्ट कल्चर ह्या सगळ्या गजाली खातीर करपाक शकतले। आज ताजे परत एकदा म्हणजे नव्यान म्हणजे ब्लॅक बॉक्साचें इनॉग्रेशन आनी बाकी रवींद्र भवनाचें इनॉग्रेशन आमी